नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गरीब आणि वंचित लोकांक खातीर सेवा दिवप आपल्या सरकाराचे प्राधान्य. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदोरच्या हुकुमचंद मिलांतल्या कामगारांक खातीर प्रलंबीत आशिल्ली रक्कम धनादेशा वरवीं केली फारीक. धर्मीक सद्भावनेन आनी व्हडा उमेदीन संवसारभर नाताला सण मनयलो. प्रधानमंत्र्यांनी ख्रिश्चन भावंडांच्या कार्यावळीत वांटो घेवन भेटयली परबीं. गोंयांत प्रार्थना सभांनी वांटो घेवन देश विदेशी पर्यटकांनी येशू ख्रिस्ताच्या जल्म दिसा निमतान मनयली परब. आदले प्रधानमंत्री आणि भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान सरकारान पाळ्ळो सुशासन दीस. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयान आयोजित खासा कार्यावळीत वाजपेयीजी हांकां ओंपली आर्गां. पंडित मदन मोहन मालवीय हांच्या जयंती निमतान तांचे संग्रहित लेख आणि भाशणांची 11 खंडांची पहिली आवृत्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत केली प्रदर्शित. आता खबरो विस्तारान. इंदोरच्या हुकुमचंद मिलांतल्या कामगारांक 30 वर्सां खातीर प्रलंबीत आशिल्ली रक्कम फारीक करपा खातीर आयज आयोजित केल्ल्या मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणाली वरवीं वांटो घेतलो. ह्या वेळार आयोजित कार्यावळीत मध्य प्रदेशचे मुखेलमंत्री डॉ. मोहन यादव हांणी प्रधानमंत्र्यांचे वतीन 5,000 परस चड कामगारांक 308 कोटी 46 लाख रुपयांचो धनादेश सुपूर्द केलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 220 एकर सौर वीज प्रकल्पाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी गरीब आणि वंचित लोकांक खातीर सेवा दिवप हे आपल्या सरकाराचे मुखेल प्राधान्य आसा अशें सांगलें. इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे. मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूं. आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं. साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है. ये मेरी 4 जातियां हैं. मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन. पुराय संवसारभर आयज नातलांची परब व्हडा भक्तिभावान मनयली. येशू ख्रिस्ताच्या जल्मदिसाची ही परब ख्रिश्चन भावंडांनी चर्चीत आयोजित केल्ल्या प्रार्थना सभांनी वांटो घेवन मनयली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशात येशू ख्रिस्ताच्या शिकवणी प्रमाण लोकांचे हित आणि समृद्धी खातीर एकवटान वावुरपाचो संकल्प करचो असो उलो मारलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नाताला निमतान समेस्तांक परबीं भेटयल्या. इतले मजगतीं दिल्लीत आयोजित केल्ले एका कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो आनी ख्रिस्ती बांधवांक परबीं भेटयली. क्रिसमस वो दिन है जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं. ये उनकी लाइफ मैसेज और वैल्यूज को भी याद करने का अवसर है. जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है. उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो. हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह
हमें रास्ता दिखा रहे हैं। गोंयांतूय नातालाची परब व्हडा उमेदीन मनयली। आयतारा मध्यानराती चर्चींतली मिडनायट मास जाल्या उपरांत नाताळ परबेक सुरवात जाली। ह्या निमतान चर्चींनी तशेंच पणजेंतल्या चर्च चौकात आकर्षक विद्युत रोषणाय केल्ली। येशू ख्रिस्ताच्या जल्माचो देखावो दाखोवपी क्रिप्स वेगवेगळ्या थळांचेर पळोवपाक मेळ्ळे। सांताक्लॉज आनी नकेत्रां वेगवेगळ्या सुवातांचेर लायिल्ल्यान खासा करून भुरग्यां मदीं उमेदीचें वातावरण दिसून आयलें। प्रार्थना सभांक थळाव्या बरोबर देश विदेशांतल्या पर्यटकांनी लेगीत व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो। कसल्याच तरेचे अनुचित प्रकार घडचे न्हय म्हूण पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। मजगतीं दिवचले नाताळ सण धर्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींनी व्हडा उमेदीन मनयलो। दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चींत मिडनायट प्रार्थना सभेत लोकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। ह्या वाठारांतलीं घरां नकेत्रां, क्रिप्स आनी हेर सजावटींनी फुलून आयिल्लीं। तशेंच फोंड्या सेंट एन्स चर्च आनी माउंट कार्मेल कपेलांत ख्रिश्चन भावांनी जागतीक शांतिकाय आनी उदरगती खातीर प्रार्थना केली। नाताळ सणा निमतान क्रिसमस क्रिप्स सर्त आयोजीत केल्ली। ह्या सर्तीच्या जैतिवंतांक कला आनी संस्कृती खात्या वतीन इनामां फावो जाल्या। We celebrate Christmas, the day where Christ is born to us, God with us, Emmanuel. He is the Prince of Peace, come down from heaven to give peace to the world. Our broken world, our broken families, our problems in societies, God is the answer for all. If we constantly remain in touch with God, our Creator, we will find solutions and answers to our problems. God has sent His Son into the world, that the world may have peace and love Him. With this in mind, we honor the Christ, the King, who is in this world among us, to guide us and to lead us. May peace be in every home, with every person, with all the creation of God, which God said it is good. May God be with you, may God be with us. जेजू संवसारांत येयलो शांती हाडपाक, मेन म्हणल्यार शांती, खुशालकाय। ही शांती आसल्यार आमकां बरी भलायकी मेळटा। शांती आसल्यार आमी एकामेका सोबत बरे भशेन जिताय। शांती आसल्यार आमी आमची थोड्यांची चिंताय दुसऱ्यांची सुबेज चिंताय। आयज आमी सेल्फीश जाला कित्याक शांती ना आनी आमी सेल्फीश जाल्ले कारणान आमी दुसऱ्यांली शांती बिगडटाय। आयज आमकां जेजून धाडलेली शांती संवसारांत आमी एकामेका कडेन वांटपा जाय। आनी आमकां जायते वर्सां जाली आमी हो गोठो करताय आनी आमकां जायते इनाम मेळटा। आतां कंटिन्यूस लास्ट 2 years आमकां आर्ट एंड कल्चराचो फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा। त्या भायर दुसरे आनी खूब आमकां फर्स्ट प्रायज आसचे मेळ्ळा। आनी आमचो रोज हो गोठो पळोवपाक खंयचो खंयचो गांवचो दुसऱ्या गांवचो येता। आनी आमचो मेन म्हणजे आमचो गोठो नॅचरल आमी चडश्यो वस्तू यूज करतात। आमकां ऑलमोस्ट 1 म्हयनो लागता हो गोठो करपाक आनी आमगे स्पेशलिटी की आमी चड झाडां घालतात नॅचरल करतात। सो आमगे गोठ्यांक कांय आसता थर्माकोल वो प्लास्टीक बी कांय आसना। आदले प्रधानमंत्री आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांची आयज जयंती। ह्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सदैव अटल स्मारकाचेर वचून वाजपेयी हांकां श्रद्धांजली ओपली। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री आणि हेर मानेस्तांनी लेगीत वाजपेयी हांच्या समाधीचेर फुलां घालून आदरांजली ओपली। प्रधानमंत्र्यांसयत हेर केंद्रीय मंत्र्यांनी एक्स हँडलावेल्यान संदेश जारी करून वाजपेयी हांकां आर्गां ओपल्या। प्रधानमंत्र्यांनी वाजपेयी हांच्या जिणेचेर आदारीत एक व्हिडिओ लेगीत जारी केल्लो। भारतीय जनता पक्षान पणजे भाजपा कार्यालयांत आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान सुशासन दीस पाळ्ळो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सदानंद शेट तानावडे, पणजे महानगरपालिकेचे उपमहापौर संजीव नाईक हांचे सयत हेर भाजपा कार्यकर्त्यांनी सर्गेस्त वाजपेयीजींच्या प्रतिमेक आर्गां ओपली। ह्या वेळार उलयतना खासदार तानावडे, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक तशेंच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वाजपेयी हांच्या जीवन कार्याचो नियाळ घेतलो। वाजपेयी हांणी रचिल्ल्या सुशासनाच्या घटमूट बुन्यादी खातीर आयज भारतीय जनता पक्षाच्या 2 खासदारांवेल्यान 302 ही संख्या पावपाक यश आयला। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सुशासनाची लोकहिता खातीर अंमलबजावणी करपाचें काम व्हडा नेटान चालू आसा अशें फुडाऱ्यांनी उलयतना सांगलें। गुड गव्हर्नन्स हे कितें आसूं शकता
हे तांच्यांनी आपल्या त्या पदाचेर असताना तांच्यांनी दाखोवन दिलें आनी ह्या देशा भितर टेलिकम्युनिकेशनाचे जाळें आसत किंवा रस्त्याचे वेगवेगळे आमी पळयतात हायवे हे जे आसा हे त्यांच्या कारकिर्दीन केल्लें काम आशिल्लें आनी आज तेच काम फुडें व्हरपाचें आमचे आतांचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करत आसात आनी त्यामुळे संबंद देशभर त्यांची पार्टीच्या वतीन आसत की सरकाराच्या वतीन आसत गुड गव्हर्नन्स म्हणून तेंच्यांनी केल्लें काम आनी तें काम करता आसतना सामान्य मनशाक ताचो कसो फायदो जातलो हे सदोदीत तकलेन दवरून जे तांच्यांनी काम फुडें केल्लें आसा तें काम आतांचे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करतात। माननीय अटलजी अशें एक व्यक्तिमत्व आशिल्ले की तांणी संबंद जीवनभर पक्षा खातीर आनी देशा खातीर ताणें दिलो आनी शेवटच्या हाका तांच्या शेवटच्या काही वर्षांत ते पंतप्रधान जाले। म्हाका सदानंद शेट नानावडेन सांगला 13 दीस 13 महिने आनी पूर्ण एनडीएची टर्म आनी त्या सगळ्या कालावधीक जे सुशासन जे आसा बरें राज्य जे आसा बरें राजकारण जे आसा ते निवळ अशें राजकारण करून जो राज्याच्या संदर्भात जो विकास आसा सामान्य मनशाच्या शेवटच्या पंक्तीच्या मनशाचो विकास आसा म्हणजेच सुशासन हे सुशासन जर बरें जायत जाल्यार ह्या सगळे हाचे फायदे सरकाराचे फायदे प्रजेपर्यंत पावूंक शकतात अशे तरेचे जे फावंडेशन आसा हे ताणें आपल्या कारकिर्दीत आमकां सगळ्यांक घालून दिलें। त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तान वेगवेगळे वेगवेगळे कार्यक्रमही आयोजित केला। सेवा कार्यक्रम हे सातत्यान आमी घेतात। सेवा ही समर्पण व तांचो ध्यास जो लोकां खातीर काम करपाक आशिल्लो त्या निमित्तान ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतले, मेडिकल कॅम्प आसतले, फ्रूट डिस्ट्रिब्युशन आसतले, हे सगळे आमी हांगा उलयता। आमी सातत्यान भारतीय जनता पार्टीचे ल्हान ल्हान कार्यकर्ते अबकी बारी अटल बिहारी हे म्हणत जवळपास 4 इलेक्शन्स तरी अबकी बारी अटल बिहारी म्हणत इलेक्शनां केली। त्या निमित्तान पुराय देशात 13 दिसांचे 13 महिन्याचे आनी एक टर्म हे सरकार दिले आणि त्या सरकाराच्या कार्यकाळात खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणता की अंत्योदय या तत्वाचेर सरकार जे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानी चलयले आणि अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय हो कन्सेप्ट देशा मुखार हाडलो। खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। खबरो सुशासन दिसा निमतान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी प्रशिक्षण कार्यावळ संबंधी ई-लर्निंग पाठ्यक्रमाचे उक्तावण केले। सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काम अधिक बरे तरेन जावपाक ह्या ई-लर्निंग पाठ्यक्रमाची मजत जातली अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। हर घर जल, शिक्षण, हर घर बिजली ह्यो येवजण्यो यशस्वी जायत आसतना हर घर फायबर ही येवजण लेगीत गोंयांत चडांत चड लोकां मेरेन पावतली अशें सांगून गोंय बेगीनूच लॉजिस्टीक हब जातले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। पांचजन्य सागर मंथन कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांकडेन उलयतना केंद्र सरकारान रस्त्याचे विस्तारीकरण तशेंच अपघात क्षेत्राची सुदारणा करपा खातीर 10,000 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशें सांगले। पर्वरीच्या उड्डाण पुला खातीर 650 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात। आता विमानतळ तशेंच रेल्वे स्थानकां मेरेनच्या रस्त्यांची दुरुस्ती हातात घेतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। हाईवे हम पूरा कर चुके हैं। हार्डली द 15% द परवरी फ्लाईओवर एक ही बचा था, उसके लिए द 650 करोड़ ऑफ रुपीज़ 2 दिन पहले माननीय गडकरी जी जब गोवा में आए तो उन्होंने उसका भी फाउंडेशन स्टोन डाला है। 10,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ हमें फिर सैंक्शन कर दिए। बचे रोड जो थे यानी कनेक्टिविटी के लिए कुछ रोड बचे थे वो भी रोड उन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं और साथ साथ इवन दो टू एक्सीडेंटल प्रो जोन जितने सारे थे वो
पूरे एक्सीडेंटल प्रो जोन जो नेशनल हाईवे वाले हम निकाल रहे हैं। इस बार तो गोवा में वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड एयरपोर्ट टू द नेशनल हाईवे, पोर्ट टू द नेशनल हाईवे, ऑल्सो द रेलवे टू द नेशनल हाईवेज। इसलिए नाउ गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब के उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 डिसेंबराक मडगांव मंगळुरू वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेक 5वो पावटो दाखोवन आभासी प्रणाली वरवीं सुरवात करतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेंची सुरवात करतले। हातूंत मंगळुरू ते मडगांव, अयोध्या ते आनंद विहार, नवी दिल्ली ते कटरा, नवी दिल्ली अमृतसर, कोयंबतूर ते बंगळुरू, मुंबई ते जालना आणि 2 अमृत भारत ट्रेन अयोध्या ते दरभंगा आणि मालदा टाउन ते बंगळुरूचे उक्तावण जातले। पंडित मदन मोहन मालवीय हांच्या संग्रहित लेख आणि भाषणांची 11 खंडांची पहिली आवृत्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत प्रदर्शित केली। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हांच्या 162व्या जयंती निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी वांटो घेतलो। इंग्लिश आणि हिंदीन बरयल्ली 11 खंडांची ही पहिली आवृत्ती सुमार 4000 पानांचो एक पुराय ग्रंथ आयज प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी प्रदर्शित जालो। श्री मोदी हांणी येता त्या पिळगेक हे वाङ्मय महामना मदन मोहन मालवीय हांचे विशीं परिचय करून दितलो अशी आस्त उक्तायली। आदर्शों से, उनके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को और हमारी आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और तत्कालीन इतिहास को जानने समझने का एक द्वार खुलेगा। मध्य प्रदेशात डॉक्टर मोहन यादव सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो आयज विस्तार जालो। या मंत्रिमंडळात भाजपाचे दिग्गज वांगडी कैलाश विजयवर्गीय आणि प्रल्हाद सिंग पटेल हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। राज्यपाल मंगूभाई पटेल हांणी 28 मंत्र्यांक पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। हातूंत 6 राज्यमंत्री जांकां स्वतंत्र ताबो दिला आणि 4 राज्यमंत्र्यांचो आस्पाव आसा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यावळ दिवचले बाजारान घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, हेर नगरसेवक आणि कर्मचाऱ्यांनी ह्या यात्रेक येवकार दिलो। ह्या यात्रेच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या येवजण्यांची दालना तशेंच भलायकी शिबीर दिवचल बाजारात घडोवन हाडिल्ले। ह्या वेळार उलयतना दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी वेगवेगळ्या केंद्र सरकाराच्या योजनांचो चडांत चड लोकांनी लाव घेवचो असो उलो मारलो। जी नरेंद्र मोदीची आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसा तेजी जी विकसित यात्रा जी आसा तेजी गाडी हांगा आमी आयज बाजारान हांगा दवरलेली आसा मार्केटान। जे तेजें स्वप्न आसा की 2047 ह्या पर्यंत देश आमचो विकसीत जावचो, ते स्वप्नाक आमी सगळ्यांनी तेजी साथ दिवपाची खूब गरज आसा। तेची एकूच ती उद्दिश्ट आसा ज्यो तेणे जितक्यो योजना केल्या त्यो दारापर्यंत सगळ्यांचे जो लास्ट घटक आसा तेजे दारापर्यंत पावपाचें तेजें उद्दिश्ट आसा। त्या खातीर आमी सगळ्यांनी आमचे सगळे कावन्सिलर, सगळो स्टाफ सगळ्या तेजी ती हें आसा म्हणजे जी दारापर्यंत तेजी जी योजना पावपाची आसा ते पर्यंत आमी सगळे प्रयत्न करता। कार्यावळीत हाजीर आशिल्ल्या येवजण्यांच्या कांय लावार्थ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दूरदर्शनाकडेन उक्तायल्यात। धंदो करता आनी पयलीं म्हाजो धंदो ल्हान आसलो, आतां मोदी सरकार येवन आमकां स्कीम येयलाय। पयलीं 10,000 दिता, पयलीं 10,000 घेतले हांव, ते 10,000 फिट्टकूच म्हणजे 10,000 कशें सिक्युरिटी तसलें कांय ना, त्या खातीर हांवें 10,000 घेतले।
बँकेनी वचल्यार सिक्युरिटी जाय हे जाय ते पडटा त्या खातीर हे सरकारचे पयशे मातशे इंट्रस्ट बी कमी लागता त्या खातीर पयलीं 10 घेतले मागीर 20 घेतले आतां 50,000 घेतले तितून मातसो आमचो धंदो वाडला आणि मातशी आर्थीक व्यवस्था मातशी बरी जाला. आता मोदी सरकारान आमकां कसली स्कीम दिल्या ते स्किमीन आमी घेवन एकदम आमचो धंदे व्यापार केलो तेजेर एक आमकां मेळ्ळें परत मागीर आतां ते पेड करून परत आतां 20,000 घेतले ते आतां चालू आहा पेड चालू आहा थोडे उरला 1,000 2,000 कितें उरला पाहिजे पेड करपाचें आनी मागीर ते पेड जाले जाल्यार मागीर घेतले फुडें. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं. इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. तृणमूल खासदार कल्याण बॅनर्जी हांणी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हांची नक्कल करून परत एक फावट वाद उस्तून काढलो. आपूण जाय तितले फावट तांची नक्कल करतलो हाका लागून जेलीन लेगीत घातल्यार आपूण फाटीं सरचो ना असोय दावो तांणी ह्या वेळार केला. हाचेर टिका करत भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी तृणमूल अध्यक्ष ममता बॅनर्जी हांच्या समर्थनाक लागून तृणमूल वांगड्या मदीं अहंकार वाडीक लागला असो आरोप केला. कोई किसी को असंस्कार के लिए जेल नहीं भेजता है, लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस वाले ममता जी की दम पे, कल्याण बनर्जी हो या कोई भी हो, अहंकार उनकी चरम पे है. अगर देश की संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, अगर देश की किसान की पुत्र को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, पिछड़े वर्ग से आए हुआ लोगों का ऐसे मजाक उड़ाएंगे, प्रजातंत्र में उनको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी. आत्मनिर्भरतेकडेन वाटचाल करतना देश वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपली क्षमता सिद्ध करता. वर्ल्ड स्टील युनियन म्हळ्यार संवसारीक इस्पात संघ हांणी जाहीर केल्या आंकड्या प्रमाण भारतान नोव्हेंबर म्हयन्यांत कच्च्या स्टील उत्पादनात वाड नोंद केल्या. नोव्हेंबरांत 11.4% वाड दाखयत भारतान एकूण 1.17 कोटी टन कच्च्या स्टीलाचे उत्पादन केला. जानेवारी ते नोव्हेंबर मेरेन भारतान 12.1% वाड दाखयत 12.82 कोटी टन स्टील उत्पादन केला. नोव्हेंबरांत संवसारीक स्टील उत्पादन 14.55 कोटी टन इतले जाला. जानेवारी ते नोव्हेंबर मेरेन संवसारीक उत्पादन फकत 0.5% वाढून 171.51 कोटी टन जाला. चीनात नोव्हेंबरातले स्टील उत्पादन 7.61 कोटी टन जाल्ले, जाल्यार जपानाचे स्टील उत्पादन 0.9% देऊन 71 लाख टन इतले जाल्ले. अमेरिकेन नोव्हेंबरात 66 लाख टन आणि रशियेन 64 लाख टन स्टील उत्पादन घेतला. बायला क्रिकेट खेळात ऑस्ट्रेलिया आड वन डे आणि T20 खेळामाळे खातीर भारतीय बायला क्रिकेट पंगडाची घोषणा जाल्या. भारताक ऑस्ट्रेलिया आड 3 वन डे आणि 3 T20 मॅची खेळच्यो पडटल्यो. ह्या मॅचीं खातीर हरमनप्रीत कौर भारतीय पंगडाचे फुडारपण करतली, जाल्यार स्मृती मंधाना उपकर्णधार आसतली. 3 मॅचींची वन डे खेळामाळ वानखेडे स्टेडियमाचेर 28 डिसेंबरा सावन सुरू जातली, जाल्यार T20 खेळामाळ 5 जानेवारी सावन DY पाटील स्टेडियमाचेर जावपाची आसा. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमदी मंगळारा 2 टेस्ट मॅचीतलो पयलो खेळ सेंच्युरियनात जातलो. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमदी एकूण 42 खेळ जाल्यात. हातूंतले भारतान 15 जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेन 17 मॅची जिखल्यात. मात दक्षिण आफ्रिकेत जाल्ल्या मॅचीत भारतान 23 मॅची खेळ्ळ्यात आणि तातूंतल्यो फकत 4 मॅचींनी जैत मेळयला. ताका लागून भारतीय पंगड मंगळारा जावपी मॅच जिखपा खातीर पुराय यत्न करतलो.
फाटल्या 48 वरांत गोंयांत 8 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 3 जण ह्या दुयेंसांतल्यान बरे जाल्यात। सध्या गोंयांत 37 सक्रिय दुयेंती आसात। ह्या दुयेंसांतल्यान बरे जावपाचे प्रमाण 98.46% इतले आसा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.2 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। गरीब आणि वंचित लोकां खातीर सेवा दिवप आपल्या सरकाराचे प्राधान्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदोरच्या हुकुमचंद मिलांतल्या कामगारां खातीर प्रलंबीत आशिल्ली रक्कम धनादेशा वरवीं केली फारीक। धर्मीक सद्भावनेन आनी व्हडा उमेदीन संवसारभर नाताल सण मनयलो। प्रधानमंत्र्यांनी ख्रिश्चन भावंडांच्या कार्यावळीत वांटो घेवन भेटयली परबी। गोंयांत प्रार्थना सभांनी वांटो घेवन देश विदेशी पर्यटकांनी येशू ख्रिस्ताच्या जल्मदिसा निमतान मनयली परब। आदले प्रधानमंत्री आणि भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान सरकारान पाळ्ळो सुशासन दीस। भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयान आयोजित खासा कार्यावळीत वाजपेयीजी हांकां ओपली आर्गां। पंडित मदन मोहन मालवीय हांच्या जयंती निमतान तांच्या संग्रहित लेख आणि भाशणांची 11 खंडांची आवृत्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत केली प्रकाशित। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर लेगीत पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।